जायची आज आमी बरो करता म्हणून सोदोशी कारचा सर्वेश्वराक वाकांडा आमची कारचा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची कारचा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची कारचा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची कारचा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवास देवाक देवान आमकां आनी एक दीस आयज दिला. बरो फायदो काडून हे मिसान आदार मागुया. हे मीस आमी भेटयत हांव फ्लोरिंडा द कॉस्टा तेज्या आत्म्याक 2 वर्सां जालीं देवान तिका आपयल्यार किरीतपणी मागुया तिचे पासत. तशेंच मागूंक लायलां जोकीन गोन्साल्वीस निकोलाव रायप्पा बर्थडे तांचो. तशेंच बर्थडे मनयता रोजारियो आब्रेव, कालिदा आफोन्स आनी निकोलस. आनीक कोण बर्थडे मनयता उगडास तांचो करून तांचे पासत मागुया. कोण काजाराचो दीस मनयता जावं कोण दुयेंत आहा हे सगळ्यां पासत हे मिसान हाडून तांचे पासत मागुया. एकामेका पासत मागून बरे भशेन मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा समोर आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी परब करता रुजा सायवणीची. एक देवस्थान आदल्या तेंपार जायते फामाद सगळे घरांनी हें रोजारीचें देवस्थान चलतालें. आतां ही टी व्ही येयल्या आनी जायतें देवस्थान उणें जालां. ताजी इल्ली खबर उपरांत आमी करची. पूण आमी सान किरीतपणी मागुया आमकां सायबिणीचो अदीक मोग लागूंक आनी तेज्या मोगा पासत सदांच आमचें जिवीत तिका मानता ते भशेन आमी जियोंक. हेंच ताणें एकल्याक फावो जावच्याक आयचे मिसान मागुया. हे मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकुया. सगल्या गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दुख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो गुन्यांव उतारून सांगता मनांचे तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध सगळ्यां सरान मुखार बरें सगळे देवतान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोद विधात देव आमची कपूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सरस्वरा तुजे दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टान कुर्सा वरवीं पुन्हा जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावूंक आमच्या काळजांनी तुजी कुलपा घाल म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या आसुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक बसून देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिसावेले वाचो. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुजाल्याक वतले. एक सोनवारेचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उत्तो. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेचो पूत जाकोब आनी हुर्पेवोन, शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताची भावा भयणी बरोबर तशेंच एराय उस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकूच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरे. ह्या आमच्या देवाच्या उतराक जबाब जावन दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनेची दिश्ट काडली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्तान म्हाका केली ओजापां, पवित ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. सबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. आपली भोक्ती करतल्या तांय आमचो देव पिणके पिणक्यान काकलूत दोया दाखयतात. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजा मोनान गोर दोत्तल्यांक धांवडायतात. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटितात. ल्हानविकांक तोमाई मोगान वयर काडटात. बुकेलोल्यांक दादोस करतात देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतितात. सबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक बालगिता. अब्राहमांक आनी ताच्या धू पुतांक दिल्ल्या उतर विस्वाशी देव सांबाळतात. सबाब. आत्मो सर्वेस्पराक वकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. बागेवंत आंकवार मारी, तूं सोदोय, तूं बोव मानेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे तान उदेवन आयला. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गलिलांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. तिची भितर बसून देवदूतान तिका म्हळें, नोमान कुरपेन बोललेले सरस्पोर तुजें सोबें आसा. ताचें उतर आयकून एकदम ती घाबरली
हें नामान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाकाय मारये, देवा मुखार तुका करपा मेवल्या. आयक, तूं गोरबेस जातोली, एका पुताक जल्म दितोली. जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो, ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली. ताचे बापाय दावेदाचें सिंहासन सरस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गाराण्याचेर ससनांच्या ससनांक राज चलयतलो. ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संभव ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडीक घालतली. हेच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एक पुताचो गोर समावला. वांसटी तिका म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा सरस्वराची लागून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पर म्हणें. आनी देवदूत तुजे सोशिल्लो कोट चल्लो. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, आयची परब रुजा सायबीणीची परब आदी भोव फामाद आसलेली. आतां मातशें दिलोवल्या. हें तेर्साचें देवस्पण आमचें क्रिस्तांवपण सुरू जालें तेन्ना सावन तें चलतालें. पूण आतांचे भाशेन न्हू, मातशें वेगळे भाशेन. पूण देवस्पण सारकें घट जालें लेपांतो, बॅटल ऑफ लेपांतो. लेपांतो म्हणटा त्या गांवांत क्रिस्तांवां आनी मुसलमान मदें झूज जालें. तेन्ना मुसलमान, ताका आमी म्हणटा टर्क्स, जायते गांव क्रिस्तांवांचे ताणें घेतलेले. आनी क्रिस्तांव, ताका आमी क्रुसेडर्स म्हणटा, तांच्या लागीं परतून परतून झगडटाले. युरोपाक जायते झगडीं क्रिस्तांवां मदें, क्रुसेडर्स मदें आनी टर्किशां मदें, टर्क्सां मदें खूब झगडीं. म्हणटा हें व्हडलें झगडें, व्हडलें झूज. बॅटल ऑफ लेपांतो. लेपांतो ग्रीस गांवांत पडटा. कोरिंथ म्हणटा पळय त्या गांवाच्या लागीं पडटा लेपांतो. म्हणटा पाप साहेबान उलो मारलो क्रिस्तांवांक हें झुजाक फुडें वचूंक. आनी जायते क्रिस्तांव मनीस फुडें सरले हें झूज करूंक. आनी 1571 1571 वर्सा हे लेपांतो गांवांत हे क्रिस्तांव त्या टर्किशांचेर, मुसलमानाचेर तांणी जैत व्हेलें. एनिवर्सरी पयलें वर्स जाता म्हणसर उगडास कसो ह्या झुजाचो क्रिस्तांव लोक समजलो. हें झूज ताणें जिखूंक पावयलें म्हूण सायबिणीच्या तेर्साक लागून. कित्याक तें झूज चलतना जायतो लोक तेर्साचें मागणें करी. ताचे उगडासाक एक वर्स जातच ताणें हें रुजारीचें फेस्त पाप साहेब पिव 5वो हेणें 1571 वर्सा हें फेस्त स्टापलें, रुजा सायबिणीचें फेस्त. हें पयलें फेस्त थोड्या गांवांनी करी. 2 वर्सां उपरांत 1573 पाप साहेबान रोमांक फर्मायलें. पाप साहेब ग्रेगोर 13वो ताणें रोमा शारान, आख्ख्या रोमा शारान हें रुजारीचें फेस्त करचें म्हूण थारायलें. आनी सुमार 200 वर्सांनी उपरांत 1716 वर्सा पाप साहेब क्लेमेंत ताणें आख्ख्या संवसाराक हें फेस्त करचें म्हूण थारायलें रुजा सायबिणीचें. आनी हो लोक आदी रुजार तेस म्हणटा तो देवस्पणान मोगान करी. सायबीण आमी जाणावन 2 सुवातेर फामाद 2 सुवातेर दिश्टी पडली. पयली लुड्स गांवांत दिश्टी पडली बेनादेताक. हातीन तेस घेवन तेस कोत्ताली अशें फोंड एक नमणो उबणो चलयताली आपणाच्या हातान. बेनादेताक ताणें सांगलें म्हज्या मोगा पासत सद्दां तेस करूंक सांग लोकांक अशें लुड्स गांवांत सांगलें. उपरांत ती फातिमा गांवांत दिश्टी पडली.
तीग शेपर्ड्सांक तीग चुपिल्ल्या भुरग्यांक लुसिया फ्रांसीस आनी जसिंता आनी तांकांय ताणें तशेंच सांगलें म्हज्या मनाक तेर्साचें मागणें हें सगल्या घरा बायनी करूंक सांगात. उपरांत इश्टानो आख्ख्या संवसाराक तेर्साचें देवस्थान जायतें चलतालें. म्हज्या भुरगेपणांत म्हाका कूड आसा जायते फामिलींनी चुकय नासतना तेच करी. आतां ही टी व्ही येयल्या, सिरियल येयल्या आनी ताज्या टीव्हींक सिरियलाक लागून चडसो लोक जायतो लोक मोर दॅन 50% तेच करिना घरान. म्हणटा सायबीण आमकां सांगता हे तेर्सा वरवीं जायतें बरेंपण आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या जणकल्याच्या जिवितांत येवंक शकता. आनी तेर्साचें मागणें ताका म्हणटा आमी बिब्लिकल प्रेयर, आख्खी बायबल येता तितून. तशेंच ताका म्हणटा आमी ट्रिनिटेरियन प्रेयर, आख्खी त्रिंदाद येता तितून. क्रिस्टॉलॉजिकल प्रेयर, आख्खें जेरूचें जिवीत येता तितून. आनी मेरियन प्रेयर, सायबिणीचें जिवीत येता तितून. आनी एक नामांनी म्हणटाना आमी आयचें शुभ वर्तमान वाचलां. बडो गाब्रियल सायबिणीक दिश्टी पडलो आनी दिश्टी पडल्या उपरांत गूड मॉर्निंग, गूड इवनिंग म्हणलें ना, नोमान कृपेन भरलेलें. व्हडलें नोमान तिका नोमान कृपेन भरलेलें. सरस्वत तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू हें एलिझाबेथीचें मागणें. म्हणटा नोमान मरे 2 माटी आहा, एक बोडव्याचें आनी एक एलिझाबेथीचें. पूण आमी म्हणटा आसतना जायते फावटी आमच्या घरांनी तें सायबिणीक मान दिवंक म्हणना, दोफरायता, डाडा 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 करता. केन्ना पळया तुमची तेच करतना कशे परी आमी नोमान मेरेन म्हणटा, कशे परी भाग्यवंत मेरेन म्हणटा, कशे परी सोंपतांत म्हणटा. जायते फावटी तेच करतना मदें मदें जायतो उडास येता आमकां. कोणाक सांगतले आमी बाय गो मातशें शीत पळय गो, आनी कोण मातशें दार पळय रो, आनी कोण मातशें सुण्यांक पळय रे, सगळें आमच्या तेर्सा मदें येता. म्हणटा सायबिणीक मान दिवंक हें व्हडलें मागणें तेर्साचें. म्हणटा मोग करा तेर्साचो. तेर्सा वरी लेपांतो हें झूज क्रिस्तांव जिखलें अशें तो समजतात. आमी जायतीं झुजां जिखोंक पावतले तेर्सा वरी. म्हणटा तेर्साचो मोग करात, मोगान करात आनी बरे भशेन करात. धाकटुला पासून केल्यार जाता, पूण मोगान आमी करचो. थोडे फावटी आख्ख्या घरान केन्ना रुजार करता. सगळे आदीं 15 आसलेले, आतां आनी 5 चडल्या 20 जाल्या. आमी आख्ख्या घोडेक रुजार करूंक सोदता. जायते फावटी वाज जाता आमकां. त्या पासून सुपरलो तेच धाकटो पासून जावं मोगान करात. सायबिणीचें देवस्थान तुमच्या जिवितांत वाडोयात. सायबीण आमकां केन्ना सोडपाचें ना. तेजो मोग आमी करीत तें आमकां सांगता, आपूण तुका राखतली, सांबाळटली, बरे भशेन चलयतली. म्हणटकीर सायबिणीचो वैदीक मोग करया, देवस्थान तुजें करया. आनी तेच जाता जाल्यार सद्दां आमच्या घरांत करूंक वावरया. हेंच देणें आयचें मिसान मागुया. बसूनच भेटना गीत गावया. गायन गावया. कितें घालताय त्या उड्यान. C21 पान 30 आनी 7, C21 पेज 37. उबे रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्पोद विदात देव बापाक मनता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांनी बोलून आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा, आंकार मारयेच्या हातांनी ही आमची दणी तुका आमी पेटोवन दिता. तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घुटणे हाडून आमचें जिवीत बदलून जेरूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं दी म्हूण तुज्या लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे काड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. बरे वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोलपदवीदारान ससनाचे देवा, सूर करें सुरताय तुका आमी दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजा साहेबणीच्या मनाक ही परब आमी तुका कोत्ताना एका तड्यान तुका आमी वाकाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती पोर घडटा. आपल्या कुंवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची आवय ती जाली. संस्थीक प्रकाश संवसाराक तिणें फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताजे उद्देशी देवदूतान सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे संगती आमचे तडे मेळून आनंदान आमी सगळीं इस्तुती तुजी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदेनी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मोरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे इबसात समोर पुंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचूं. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सस्नीक कराराचें रगत. पातकाचे बोक्सांनी मेलच्यात तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारोवतलें. हें म्हजें उगडास करात. बाबार्थाचो घट पोर घटुया. Jezu meno, Jezu जीवन सारा, Jezu नव्यान येतलो. बापा, जेरूच्या मरणांतल्यान पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणे उगडास आमी करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. जेरूची कोणा लागो शेवतले आमकां समेस सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नेरी आमचे गवंडी बाबा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां
Tu isto godin mellan samessan. तुझे पोरजोलेट मुकामावल पडून फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकोर मरी देवाची माई संगती बगेन दरोम दोता आनी सोर कळी तुका मानवल्यांत सगळे भोक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणेच्या ससनांक आमेन. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिनवासुया उतनांनी कोन्नांनी बरें जिवीत आमी जिवंक उदीक उदीक सायबीणचो मोग आमी सदांच करूंक एकल्या शाणेपणान भर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निबान सुरस्परा सुरवायटांतली आमकां तूं निवार दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखात आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक वरांशांनी आमी ओतरेकता तर आमकां तुदार काकोतीन सरपातकांतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सशना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दरोम दितांक व्हडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बावडताचे दिश्ट घाल जे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय नराजोड चलयताय ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत आमचे जिवीत देवाक मानता ते भशेन सदांच आमी जिवंक हो जेजू आमचे तांय मागता की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगले आमी सुभागी कुमियोंच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू तुजें नांव R20 पान 185 R20 पेज 185 Amen.
प्रार्थुया. देवा आमचे प्रतिशा बापा, हे पवित्र संस्कारान तुजे पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काड जावन आमी पर करता. हे आमचे सरवणीचे गूट हांगा भोक्तीन समर्पून ते आंकवात मारेचे गुलाब मारे भोक्तींनी हाडून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोशांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताचे वैभवान वांटो आमकां सगल्यांक मेळूंक पावूं. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सरपोत विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचात सरां साहेबणीचे मोगान जेवंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार